उदक आशिल्लो वॉटर बाउजर वापरान हाडटा। गोंय अग्निशामक दलाच्या ताफ्यान अशा प्रकारचे 4 वॉटर बाउजर आसात जे 12,000 लिटर उदक व्हरपाची तांचे कडेन क्षमता आसता। तो 12,000 लिटरचो भारत बेंच चेसीचेर बांदिल्ले वॉटर बाउजर साठ मीटर पर्यंत आपलो थ्रो दिवं शकता। फोमाचो वापर करून हो उजो पालयल्लो आसा। स्टेशन ऑफिसर RDXGOA परेड समीक्षा क्रम को मध्य से चल। परेड वेस रम। 14 एप्रिल 1944 ह्या दिसा मुंबईच्या व्हिक्टोरिया बंदरान SS स्पोर्ट्स टेकनी ह्या गलबताक उजो लागून 71 फायर फायटर आणि जवळ जवळ 1300 लोकांक मरण आयिल्लें। ह्या जहाजान लाखांनी लिटर ऑयल, एम्युनिशन, डेटोनेटर्स, कॉटन बेल्स, करन्सी नोट, भांगर भरलेले असले आणि हातून आशिल्ले 1400 टन स्फोटक आणि पेट घेतिल्ल्यान जवळ जवळ 12 किलोमीटर पयस मुंबई लागसारचो वाठार तातून नाश पाविल्लो। ह्या गलबताचे 2 तुकडे जाल्ले आणि हाचे खूप वाईट परिणाम जाल्ले। त्या वेळार जेन्ना हे गलबत थंय आशिल्ले तेन्ना एडिक्वेट फायर सेफ्टी अशी थंय नाशिल्ली आणि ती एडिक्वेट फायर सेफ्टी आणि फायर सेफ्टी अवेअरनेस तयार जावचे म्हणून भारत सरकारान तेन्नाच्यान 14 एप्रिल हो राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दीस म्हणून मनयतात आणि 14 ते 20 एप्रिल हो फायर प्रिव्हेंशन वीक म्हणून मनयतात। ह्या दिसा आमी ह्या वीर जवानांक आर्गां ओंपतात। Childrens are the future of our society. The department has been organizing all Goa poster competition for children. This year we received a record participation of over 2,155 students. These encouraging responses conference over view that we can expect them to carry the messages fire safety to their homes and neighborhood. I thank all the children who participated in the event. Under the training of trainers program for secondary school teachers in basic fire safety and evacuation drill, the department has trained 4,246 teachers. Another training of trainers program for primary school teachers titled Safer Schools, Safer India, launched on 14th April 2015, has trained 780 primary teachers of standard 1 to 4, who in turn have trained 33,027 primary school children. तोखणाय करता हांव म्हज्या सगळ्या फायरमॅन फायर ऑपरेटर्स सगळे गोंयभर प्रत्येक तालुक्यात काम करीत आशिल्ले जे डेडिकेटीव डिपार्टमेंट म्हणपाक काय हरकत ना। जेन्ना जेन्ना आमकां एमर्जन्सी लागता खंयतरी उजो लागूं किंवा आनी कसली एमर्जन्सी आसूं आमकां पयलीं याद जाता की आमच्या फायर डिपार्टमेंटाची। आतांच आमी जेंकां सर्टिफिकेट दिवन एप्रिसिएट केले, ज्यांची तोखणाय केली, आमी म्हणटा की आपल्या जिवाची पर्वा न करता
कितल्याशाच जाणांनी दुसऱ्याचो जीव वाचोवपा खातीर सातत्यात तत्पर आशिल्ले आमचे फायरमॅन फायर ऑपरेटर्स हे सदोदीत तत्पर असतात. आमी हाच्या बाबतीत तांकां लागपी अपग्रेडेशन आसतलें, तांकां लागपी वेरियस इक्विपमेंट आसतलें. फाटल्या म्हज्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे इक्विपमेंट्स सेफ्टी खातीर लागपी तांकां सगळ्यो प्रिकॉशन्स आमी डिपार्टमेंटाक घेतल्या. तांचो जो प्रपोजल इट इज पेंडींग विथ द गव्हर्मेंट जाता तितके बेगीन तांकां फायर सेफ्टी अलाउन्स खास करून जे तांकां दिवपाचें आसा ताच्या खातीर निश्चित रित्या गव्हर्मेंट जो आसा हो स्टेप घेवन तें काम करीत आसतली तांकां तांची पुर्तताय जी आसा ही नक्कीच आमी करतले. म्हाका प्राऊड फील जाता की आमचे डिपार्टमेंट गोवा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर फॉर द इंडिया. आनी आयजूय बी म्हाका दिसता नागपूर आनी हांगासून आयिल्ले आमचे वेरियस ऑफिसर्स फॉर द ट्रेनिंग पर्पज ते हांगासर हजर आसा. इट इज रिकॉग्नायज्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. गोंय सारकिल्लें ल्हान राज्य फायर सेफ्टीच्या बाबतीत इतके एडवान्स आसा which credit goes to our ex-directors also and present director also in the department for the various certification course and upgradation training for the various officers from the other state, not from the within the state. आज नागपूर महाराष्ट्रातले असतात, कदाचित जम्मू काश्मीरचे असतात. वेळच्या वेळी ही अपग्रेडेशन ट्रेनिंग जी आसा ही आमच्या फायर डिपार्टमेंटांतल्यान दिता. ही गोंयकारां खातीर सुद्दां एक भोवमानाची गजाल आसा. हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाची खूब खूब तोखणाय करता. अशाच पद्दतीत म्हाका दिसता स्कील अपग्रेडेशन जावप हे खूब गरजेचें आसा. तुमचें डेडिकेशन, तुमचें स्कील अपग्रेडेशन हे सरकारा कडल्यान तर तोखणाय करून घेताच, बट त्याच बरोबर गोंयभर लोकूय तुमची खूब मोठ्या प्रमाणात तोखणाय करता आसतना दिसता.